Constitution of the pension cell to examine and verify the details of the premature retired employees pursuant by the High Court and त्यांची ऑर्डर दिल्ली फाटले त्यांचो पेन्शन सेल सेपरेटली फॉर्म केला आणि त्यांची सगळी डिटेल्स करपा खातीर पेन्शन सेल काम करतलो. ते 58 चे रिटायरमेंट जाल्ली पळय न्ही त्योच केसीस न्ही त्यांचे जे डिफरन्स तांकां मेळप कोर्टान गेले कोर्टाचीच ऑर्डर आहा ती पेन्शन सेल फॉर्म करपाची आनी पेन्शन सेल फॉर्म करून त्यांचे डिफरन्स पेमेंट कितें आहा पळय ते क्लियर करपाक पेन्शन सेल अपॉयंट केला. जरी नासते त्यांची जो पेन्शन तांकां त्या पिरियडाची ते आसा पर्यंत जी मेळपाक जाय पळय न्हू ती तांकां मेळटली. प्रपोजल फिलिंग ऑफ द 2 पोस्ट लेक्चरर इन IPHP. ओके कॉन्ट्रॅक्च्युअल भरपा खातीर IPHP. Proposal filling of the 3 posts of the tutor and assistant lecturer in Goa Medical College contractual basis. Proposal of the transfer of the government land of 200 square meter in for 4 mobile towers in South Goa. Kepe constituency वेगवेगळे mobile tower घालपा खातीर government land आमी allocate केल्ली आसा. It is the transfer of the government land in Mayam constituency for the crematorium. इतले मजगती दक्षिण गोंयांत 21 तारखेर 4 वरां शटडावन घेवन पुराय जिल्ल्याचे विजेचे काम करतले म्हूण मंत्री सुदीन सांगता. भौमाच्या रस्त्या विशीं तो उलयलो. मनसून कामाचे ज्यो गोष्टी पावर डिपार्टमेंटा मार्फत घेवपाच्यो आसा त्यो ऑलरेडी चालू केल्या. शटडावन आमकां जाय तेंय आमी शटडावन थोडे 21 तारखेक घेता सावथ गोवा आनी त्या खातीर सादारण 3 तासांचे ते 4 तासाचे शटडावन घेतले आनी सबंद सावथ गोवाचे जे प्रॉब्लेम आसा ते कमी करपाचो प्रयत्न. पूण भोमा लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडिल्ले कारणान एक्विजिशन जो प्रोसेस 171 कोटी रुपया त्या वेळार हांवें सँक्शन करून हाडिल्ले आनी हे 171 कोटी एक्विजिशन ऑफ लँड करपा खातीर हाडिल्ले. हे पयशे आमकां परत धाडचे पडले कारण भोमा एक इशू जालो की रस्तो आसा तसोच घेवपाचो काय शेतांतल्यान घेवपाचो आनी तो आज पर्यंत रिजॉल्व जायनाशिल्ले कारणान तो उरिल्लो आनी आतां ते फुडें चालू केला. दुसरी गोश्ट तांकां पयर आमी एश्युरन्स दिला की आतां ते 10 दिसांत जो मेन ट्रान्सपोर्ट आसा म्हणजे हेवी व्हेकल ती सगळी व्हेकल्स वयल्या रोडान सोडटले आनी त्या खातीर आमकां 3.5 मिटर जे एक्सटेंशन करपाक जाय रोडाचें ताचें काम सद्या चल्लां. येता त्या 8 दिसांत फायल क्लियर जाले बरोबर तें काम चालू जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.